मोगाच्या बाबणीनो आनी अपुरबाईच्या भुरग्यानो, म्हाका उगडास आसा एक दीस हांव इस्टर ब्लेसींग पास्कांच्या ब्लेसिंगाक घराघरांनी वेता आसतना एका घरान भितर सरलो आनी थंयसर एक व्हील चॅराचेर एक वस्तुरी आसली, तिका नाकांक वादी घातलेली आनीक ब्लेसींग केल्या उपरांत उलयतालो आसतना घरचीं एकठांय जाल्लीं सगलीं सांगतालीं, फादर जाणा तूं तिका कॅन्सर जाल्ली आसा, फाटलीं 10 वर्सां शी सफरींग फ्रॉम कॅन्सर. आनीक न्हू द वे शी वॉज स्मायलींग, बरी हांसताली बाबडी. हांव तिला उलयता आसतना आनी म्हणलें तुका कांय दूख जायना, आनी घरचीं म्हणटालीं फादर शी इज ऑलवेज लायक दॅट. केन्ना तिणें न्हू ते लास्ट 10 years जालीं केन्नाय आपल्या जिवितांत कुडीन दूख जाता म्हूण केन्ना दाखोवंक ना तेणी. पूण लास्ट 10 years ही कॅन्सराचे पिडेन ती कश्टवता, पूण काय बरी आसा सारकी बरी भाशेन, बरी शांत कशी. एंड देन आय आस्क्ड हर अबाउट इट. आनी थोडें उतरां न्हू आय स्टील रिमेंबर वॉट शी सॅड. बरी उतरां, यू नो फादर हांव ही कॅन्सराचे पिडेन फाटलीं 10 वर्सां कश्टवता, किमो बी घेतल्यात हांवें, पूण यू नो आय ऑलवेज फील वन वीथ जिजस. जिजू बाबडो क्रुसाचेर कश्टवतालो बाबडो, कितलो कश्टवलो तो आमचे पासत जस्ट एट द एज ऑफ 33 years. आनीक म्हाका बरें दिसता म्हणटा देवान म्हाका आपल्या कुस्तान भाग दिल्लो आसा. आय फील वन वीथ जिजस. हें भाग सगल्यांक मेळना, पूण देवान म्हाका भाग फाव केल्लें आसा. आनी म्हजी घरचीं न्हू काय बरी सेवा करतात म्हजी. आनी दिसता न्हू ते हांवें म्हजे कोस्ट जेजूक भेटयल्यात आनी म्हज्याच तारुणा पासून भेटयल्यात ती कोस्ट हांवें म्हजे. 2 things, जी म्हजे कुडीन दूख आसा ती कोस्ट हांवें जेजूक भेटयल्यात आनीक म्हज्याच तारुणा पासून भेटयल्यात हांवें ते. आय वॉन्ट टू डाय एज अ प्युअर सोल. बरो ना बरी भाव भयणीनो, सगल्यांच्या जिवितान कोश्ट आसताच. कोश्ट नासलेलो मनीस न्हू संवसाराक आसचो ना. आनी कोश्टांची सुरवात केन्ना जाली काय? ही कोश्टांची सुरवात जाल्ली आसता न्हू, सुरवातीक तान उत्पत्तीच्या पुस्तकान मेवता आमकां खबर, जेन्ना आदाम आनी एवेन पातक केल्लें न्हू, आदाम आनी एवेन पातक केल्लें आनी तेन्ना देवाक गोमलें पातक केला म्हूण देव आयलोलो. आनी देवान पयलें एवेक सांगलें, कितें केलें तुवें आदाम, कितें केलें तुवें? आडवायलोलें फळ कांय नाका म्हणलें तें फळ तुमी खायलें, तुमकां सगलें आसलें न्हू, कोश्टा विरेन जिवीत दिल्लें तुमकां हांवें, कोश्टा विरेन जिवीत, काय बरें. हें पातक कित्याक आदारलें तुवें तुमी दोगांनी? आनी तेन्ना आसता न्हू चिंतून देवान एवेक म्हणलेलें पयलीं उतर, बरीं उतरां ती दिसता न्हू, काय बरीं. देवाक हर्ट जालें कशें, इतलें बरें केलें आसतनाय तुमी हें पातक कित्याक केलें? आनी तो एवेक म्हणटा, तुजे बाळंतराचें कोस्ट हांव खूब वाडयतलो. हें तुमी केलां देखून मागोन घेतलें तुवें. तुजे बाळंतराचें कोस्ट हांव खूब वाडयतलो आनी कोश्टां दुखांनी तूं भुरग्याक जल्माक हाडटली. कोश्टां दुखांनी. कोश्टांची सुरवात जाल्ली आसतना मनशाच्या पयल्या पातकाक लागून. म्हणजे कोस्ट मनशांनी पातका वरी मागोन घेतलेलें, देवान दिवंक ना तें. आनी उपरांत ताणें आदामाक म्हणलें, सगल्या तुज्या जिवितांत कोश्टांनी जमीन कोमावीस करून तूं पोट भरतलोय. कोश्टांनी तूं पोट भरतलोय. अपुरबायच्या भावनी न्हू, कोश्ट आमच्या जिवितांत वेगवेगळे. सगल्यांक कोश्ट आसतात आमकां, सगल्यांक वेगवेगळे कोश्ट. थोड्यांक कोश्ट न्हू कोश्ट पिडेचे, थोड्यांक कोश्ट मोनाचे कोश्ट आसता, थोड्यांचे कोश्टान दूख, घरान दूख आयलेले आसा ते कोश्ट सोसूंक जायनात. थोड्यांचे कोश्ट उणेपणाचे, एम्प्टीनेस, जे म्हजे लागीं जाय आसलें तें म्हाका मेळोंक ना, उणेपणाचे कोश्ट दिसता न्हू. आनी थोड्यांचे कोश्ट कुटुंबाचे कोश्ट, थोड्यांचे जे फाटली फामिलीन कुटुंबान हांव जियेता ते कोश्ट न्हू. पयलें मुखाचे कोश्ट म्हणटा तुमकां हांव कोश्ट पिडेचे. थंयसर बार्तिमेव कुड्डो मनीस भीक मागतालो रस्त्याचे देगेक. तेणें आयकलें जेजू ते वाटेन वेता म्हणून व्हडल्यान बोवाळ मारलें, जेजू दाविदाचे पुता म्हजी काकलूत कर. आनी जेन्ना जेजू ताका आपोवंक लायलो तेन्ना जेजू ताका विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? सायबा म्हाका पुत नोदर येवची कर. म्हजे पिडेचे कोश्ट इतलीं वर्सां हांव भीक मागतालो देगेर रावन, हे कोश्ट काड म्हजे सायबा. आनी जेजू दिसता न्हू हे भारतीयमाक बरो कोत्ता, कोश्ट पिडेचे. देवा सुशी आयलोलो, देवान कोश्ट बरें केलें आसतना ताजें. दुसरें आसतना कोश्ट आमच्या मोनाचे. आमी थंयसर आदल्या करोरांत मेवता आमकां थंयसर
सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान खबर मेवता आमकां एलिकानाची पोतीन हाना. एलिकानाक दोग पोती नासल्यो, दोग बायलो आसल्यो. ही दुसरी पोतीनीक ताका भुरगें नासलें हाना. सद्दां देव मंदिराच्या दारवंट्याचेर दिसतना मागणें कोत्ताली बाबडी, दीसभर मागणें कोत्ताली बाबडी. आनी एली ह्या मंदिराचो याद न्ही करून ताका म्हणटा आगे वस्तोरी सद्दां सोरो पिवन येवन दाराचेर कित्याक बसता थिंगा गुणगुणटा कित्याक. आनी ती बरी म्हणटा आसता न्हू, सायबा हांव सोरो पिवंक ना, हांव सोरो पिवंक ना. ताका भुरगें नासलें तिका आसता न्हू. कोस्ट मोनाचें लोक कितें कितें म्हणटा भुरगें ना म्हूण. लोक कितें कितें म्हणटा तें म्हज्यान सोसूंक जायना सायबा. देखून देवाच्या ह्या उंबऱ्याचेर बसून रोडटा हांव, मागणें कोत्ता म्हज्या कोस्ट मोनाचें म्हजें. हांव एक दुखी कोतींक सांपडलोली बायल, दुखी कोतींक सांपडलोली बायल. म्हज्या काळजाक भोगता तें हांव म्हज्या सर्वेस्पराक सांगता म्हजें कोस्ट. भुरगें ना म्हाका, लोक सजमोना म्हाका, कसलीं उतरां उलयता. देखून म्हजें कोस्ट हांव सर्वेस्पराक सांगता, हांव सोरो पिवंक ना. आनी म्हाका दिसता न्हू एली तेजेर आशिर्वाद घालता आसता न्हू. उपरांत तिका भुरगोय जल्मता सामुएल. उपरांत आसता न्हू कोस्ट आमच्या कुटुंबाचें. आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक सजमोंक सोदिनात आमी. म्हाका फुडें आसा जाय एक दादलो म्हणटालो, फादर हांवें जोडलेली सगळी जोड म्हज्या बायलेच्या पिडेक लावन घातली, काबार केली हांवें. ह्या बायलेन पिडेंत म्हज्या सगळी जोडलेली जोडूच काबार केली. कुटुंबाचें कोस्ट. बायल जाय बरी ना जाली बाबडी ना. कुटुंबांत आयलेले कोस्ट सोसूंक जायना म्हजे लागीं. एके पावटी एकामेकाचेर घालता मागीर आमी कुटुंबाची शांती पिड्यार कोत्ता आमी आसता न्हू. आनी निमाणें म्हणटलो आसता न्हू कोस्ट आमच्या दुखाचें. थोड्यांच्या जिवितांतल्यान दूख काबारूच जायना. एका फाटल्यान एक दूख, हें दूख तें दूख तें दूख तें दूख काबारूच जायना आसता न्हू. कोस्ट जिवितांत आयलेलें दुखाचें तें दूख म्हज्या जिवितांत कोस्ट हाडटा आसता न्हू. कोस्तायता म्हाका. आनी देखून वापरपाचें बाबा न्हू आयचो विशय काय बरो. शांत आनी ल्हानवीक काळजाच्या जेजूक आमचे कोस्ट भेटोवया. कोस्ट नासलेलो मनीस ना. पयले सुवातेर आमचे कोस्ट वेगवेगळे. आतां कितें करुया आसता न्हू आमी शांत ल्हानवीक काळजाच्या जेजूक आमचे कोस्ट भेटोवया. द बेस्ट थिंग भुरग्यांना आयकता, द बेस्ट थिंग तुजे कोस्ट जेजूक भेटोवया. आपुरबाचे बाबा न्हू जेजू बरो म्हणटात, सगलीं तुमी कोस्ट करतात ओज्यांच्या बाराकाला आसात ती म्हजीशी याद, म्हजीशी याद. हांव तुमकां शांती समाधान दितलो. बरी उतर आसतना पयले सुवातेर सगलीं तुमी म्हजीशी येयात. टायम स्पेंड बिफोर गॉड वेरी इम्पॉर्टंट. म्हजीशी येयात हो बार्तिमेव कुड्डो भीक मागतालो. जेजून ताका आपयलो, जेजून गेलो तो. तेजे कुड्डेपणाचे कोस्ट काबार जाल्ले. ही हाना उस्तोरी बाबडी रोडटाली दारवंडाचेर. देवान आशिर्वाद घातलो, भुरग्यां जालें तिका. म्हजीशी येयात, हिंगा थिंगा भोंवनाकात. हांव जाण तुमकां सगळ्यांक कोस्ट आहा म्हूण काळजांतले मनांतले कोस्ट सगळ्यांक आहा ते. अशें ते फुगास हांव घेवन भोंवनाकात. इफ आय हॅड स्पेंड माय टायम बिफोर द ब्लेसड सॅक्रमेंट, मिसाक आयिल्लीं जाल्यार आमी जेजू आल्तराची वेदीच्या बेटोलिंगच्या वेळार जो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोखतान बदलता, सायबा हे उंड्या सोऱ्या बरोबर हे म्हजे कोस्ट हांव तुका भेटयता. जे भशेन उंडो सोरो तुज्या मासा रोखतान बदलतलो, म्हजे कोस्ट बदलता सायबा. आयज कितले कोस्ट आमचे उणें जावपाचे. म्हजीशी येयात, कम टू मी, कम टू मी. आनी हांव तुमकां शांती समाधान करतलो. ती पोद्दुरार सांपडलेली बायल आसतना न्हू फातरांक सोदताले. जेजू म्हणटा कोण पातोक ना, पयलो फातर मारात. सगळे गेले. आनी जेजू म्हणलें बायलेक, बाये कोणें तुजें फातर मारूंक ना, कोणें तुजें फातर मारूंक ना, हांवूय मारिना. शांत बोड घे, शांत बोड घे आनी करिनाका पातोक. बरें जिबीची आहे तुजी. कश्ट वतली जिबीसता न्हू समाधान. कश्ट वतलें म्हज्या मनाची कोस्ट, म्हजे पिडेचे कोस्ट, म्हज्या दुखाचे कोस्ट, म्हज्या कुटुंबाचे कोस्ट. कम टू मी, म्हजी सोशी येयात. हांव तुका शांत समाधान करतलो. हांव तुमकां विसव दितलो. आय वील गिव यू रेस्ट, आय वील गिव यू रेस्ट. आपुरबाचे बाबा न्हू भुरग्यांनो करात. टायम स्पेंड बिफोर गॉड वेरी इम्पॉर्टंट. जो वेळ म्हज्या जिवितांत 24 म्हाका वरां मेवता दिसाची, रातीची, दीस रात. हाउ मच टायम आय स्पेंड बिफोर गॉड, कितलो वेळ आमी देवा सुशी सारतात, वीच इज वेरी इम्पॉर्टंट एंड वेरी मच रिक्वायर्ड इन आवर लायफ. इतलें गरजेचें तें, ताकाच वेळ ना आमच्या जिवितांत. पोट भरपाक कामाक लागून धांवता आमी, पूण जंयसर म्हजे कोस्ट जेजू लोव कोत्ता ते देवाक वेळ दिवंकूच म्हाका टायम ना. हांव जायते फावट म्हणटा आसतना देवान दिवंक ना अशें ना, पूण तें हांवें घेवंक ना. गॉड 24/7 इज अवेलेबल. आहा तो. कम टू मी, येयात. करया म्हाका बाबा ये
शांत राव कोश्टांनी. पयलीं सो देवाचो चिये, सेकंड थींग कोश्टांनी शांत राव, देवाच्या हातान घाल. लायफ इज ब्युटिफूल. तो सगळें बरें करतलो दिसता न्हू.